एड्युकेशन डिपार्टमेंटान जो सर्क्युलर काढला 9th स्टँडर्ड अँड 11th स्टँडर्ड ची एग्जाम जी पोस्टपोन केल्या 31 मार्चाच्या उपरांत ही परीक्षा जातली तेजो फर्दर सर्क्युलर हो 28 मार्चाक काडलो वयतलो। 12वेच्यो परीक्षा ज्यो फाल्यांच्यान 4 पेपर उरल्या त्यो सगळ्यो 31 मार्च पर्यंत फुडें धुकल्ल्या गेल्या। ताच्यो फुडल्यो डेट्स ह्यो 28 मार्चाक कळयल्यो वयतल्यो। 10वेची परीक्षा जी 2 एप्रिलच्यान सुरू जाता ही अजून पर्यंत 2 एप्रिलाकूच आसा। जर पोस्टपोन करपाची पडली जाल्यार 28 मार्चा दिसा नवीन सर्क्युलर येतलो। दुसरें फ्रॉम द फर्स्ट स्टँडर्ड टू 8th स्टँडर्ड ह्यो सगळ्यो परीक्षा रद्द केल्ल्यो आसा। हाची सगळ्यांनी चत्राय घेवच्यो। युनिवर्सिटी आनी हायर एड्युकेशन हांच्यो सगळ्यांच्यो एग्जाम्स ह्यो एप्रील म्हयन्यान आसा। ताच्या बाबतींतलो सर्क्युलर हो 28 मार्चा दीस येतलो।